शांतीनगर परवरे एके इमारतीन पुलीस हवालदार संदीप परब आणि ॲडव्होकेट गजानन सावंत हांच्यामदीं झगडी जावन दोगांयकूय दुखापत जाली। बिरेस्तारा सकाळी हो प्रकार घडलो। आपल्या क्लायंटाच्या वादग्रस्त फ्लॅटांची पळोवणी करपा खातीर ॲडव्होकेट सावंत गेल्ले। थंय वाद चल्ला अशी म्हायती परवरे पुलिसांक मेळिल्ल्यान हवालदार परब थंय गेल्लो। आपसांत प्रकरण मिटोवपाची सुचोवणी पुलिसांनी केली तेन्ना परब आणि ॲडव्होकेट सावंत हांचे मदीं वाद जावन प्रकरण मारपेटाचेर पावले। आपल्याक मरसर खोटांनी आणि आयर्न रॉडान बडयलो असो आरोप ॲडव्होकेट गजानन सावंत हांणी केला। ॲडव्होकेट गजानन सावंत हाका परवरे पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलान मारपीट केल्ल्याचो निशेध करून वकिलांनी पुलीस अधिकाऱ्यांक घेराव घालून जाप विचारली। परवरी पुलीस आपल्या वांगड्यांचेर गुन्यांव नोंद करपाक कळाव करता अशें कळ्ळ्या उपरांत शुक्रारा सांजे म्हापशें हांगा वकिलांनी बसका घेवन पुलिसांचेर हे भुमिकेचो निशेध करपा खातीर वकील परवरी पुलीस स्टेशनांत आयले। वकील संघटनेचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट परेश राव, ॲडव्होकेट सचिन देसाय, ॲडव्होकेट विनायक परब आणि उत्तर गोंय वकील संघटनेचो वांगडी आशिल्ल्या सुमार 50 वकिलांनी परवरे पुलीस स्टेशनांत रेवाडो घातलो। निमाणे परवरे पुलिसांक ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद करचो पडलो। ह्या प्रकरणात सावंत आणि 3 पुलिसांचे आड गुन्यांव नोंद केल्यात। साउथ गोवा ॲडव्होकेट असोसिएशनान ॲडव्होकेट गजानन सावंत हाचेर पुलिशेन केल्ल्या मारपेटीचो निशेध करून दुबाविताचेर खर कारवाय करून ताका बेगोबेग निलंबीत करची अशी मागणी केल्या। तशेंच वेळार योग्य कारवाय करिनासतना पिडेस्त बळजबरीन केस निवळपाचो यत्न केल्ल्यान परवरीचे पुलीस अधीक्षकाचेरूय खर कारवाय जावची म्हूण साउथ गोवा ॲडव्होकेट असोसिएशनाची मागणी आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि 6 राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांसयत G20 समिट विशीं चर्चा करपा खातीर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। गोंय ल्हान राज्य आसून लेगीत गोंयान ह्या समिटच्यो 8 बसका जाल्यो अशें मुख्यमंत्री सांगता। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाची भेट घेतली। राज्यविशींच्या साबार विशयांचेर तशेंच समस्यांचेर तांचे मदीं चर्चा जाल्ल्याचें मंत्री माविन सांगता। तशेंच गोंयाक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य भशेनूच अर्थीक मजत दिवप मतींत घेवपाची मागणी लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार केल्ल्याचें माविन सांगता।
वकिलाचेर हल्लो केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या दुबावेद पुलीस अधिकाऱ्यांक बेगोबेग निलंबीत करची अशी मागणी काँग्रेसचो आमदार आदवोगाद कार्लोस फरेरा हांणी केल्या. तशेंच फकत FIR नोंदणी करून कांयच फायदो जावचो ना हाचेर बेगोबेग खर कारवाय करची पडटली अशें फरेरा म्हणटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी आयतारा सांजे 5:15 वरांचेर मोपा विमानतळाचें उक्तावण जातलें. मोपा विमानतळाचेर पावल दवरले उपरांत गोंयांत पावल दवरिल्ल्याचो अणभव प्रवाशांक घेतलो. विमानतळा खातीर आझुलेचो ह्या गोवन ब्रँडा टायल्साचो वापर जाला. त्या भायर फूड कोर्टांत गोंयचें जेवण तशेंच गोंयचे खाद्य पदार्थ मेळटले. गोंयच्या कारागिरींनी तयार केल्ल्यो कला कुसरीच्या वस्तूंचे स्टॉल आसतले. हाका लागून मोपा विमानतळाक गोंयकारपण लाभला. 2,870 कोटींच्या मोपा विमानतळाचेर सौर उर्जा प्रकल्प, LED दिवे, रे वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प, इंटरनेटाची 5G सेवा, मोनोलिथीक प्रिकास्ट इमारत, व्हडा प्रमाणात पार्किंग अश्यो सुविधा आसात. पयल्या पावड्यार 4.4 दशलक्ष प्रवाशी हाताळपाची तांक मोपा विमानतळाचेर आसा. शुक्रारा राती पणजे दिवजा सर्कला कडेन सुमार 10 वरांचेर दोन चारचाकी मदीं अपघात घडलो. इनोवा गाडी चालकान I-20 गाडयेक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात दोनूय गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. फुडलो तपास चालू आसा. गोंय काँग्रेसीचे 2 फुटबॉल मोगी आमदार अर्जेंटिना पंगडाक तेंको दिवपा खातीर कतारांत पावले. शुक्रारा फुटबॉल विश्वचषक सर्तीत अर्जेंटिना आनी नेदरलँड्स पंगडां मदीं मॅच आशिल्ली. गोंय काँग्रेस जरी भाजपा विरोधांतल्या मॅचींत 8-3 अशी हारल्या असली तरी लेगीत युरी आनी एल्टन कतार हांगा पावल्या उपरांत अर्जेंटिना आनी नेदरलँड्स ह्या पंगडां मदीं जाल्ली ही मॅच 2-2 अशी टाय जाली. गुळेली वाठारांतली सरकारी माध्यमीक विद्यालय आनी पालक शिक्षक संघ हांच्या जोड पालवान मुळाव्या शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर किलबिल ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीन गुळेली, कोतोड्या आनी भिरोंडा ह्या पंचायत वाठारांत येवपी 11 सरकारी प्राथमीक विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. माणकुल्या भुरग्यांनी सुंदर अशें नाच सादर करून आपली कला सादर केली.
प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आयतारा मोपा विमानतळ आणि हेर प्रकल्पांचे उक्तावण जातले हे खातीर गोंय सरकारान सुरक्षेची पुराय तयारी केल्या। आयतारा दनपारा 2:45 प्रधानमंत्री मोपा विमानतळाचेर पावतले, मागीर हेलिकॉप्टरान 3:15 मेरेन ते पणजे पावतले। 3:15 ते 4:30 मेरेन आयुष हॉस्पिटलाचे लोकार्पण जातले। तशेंच वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस ह्या कार्यावळीचो समारोप सुवाळो प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जातलो। सुमार 5:15 प्रधानमंत्री परतून मोपा विमानतळाचेर पावतले। 5:15 ते 6:45 मेरेन मोपा विमानतळाचे उक्तावण आणि भाजपा कार्यकर्त्यांक मोदी संबोधित करतले। 7 वरांक मोदी मोपाच्यान दिल्ली रवाना जातले। संदेरी महोत्सवात कुडचडेच्या दुकानदारांक सोडून हेर विक्रेत्यांक सेल करपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी कुडचडेच्या मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष रोशा परेरान नगरपालिके कडेन केल्या। संदेरीत सुमार 150 वयर स्टॉलां घालता ती उणी करची, कारण हातूंतल्यान जर नगरपालिकेक येणावळ मेळटा आसत जाल्यार आमी जे जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी लेगीत रोशा परेरान नगरपालिकेक दिली। फाटली कितलीशींच वर्सां जाली कुडचडे, काकोडा नगरपालिका आनी दयानंद कला केंद्रा वतीन संदेरी महोत्सवाचें आयोजन जाता। हातूंत सांस्कृतीक कार्यावळीचो लेगीत आस्पाव जाता। मार्केट असोसिएशनाच्या मागणेचेर चर्चा करून बेगीनूच उपाय काडटलो अशें आस्वासन कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी ह्या वेळार दिलां। समान नागरी संहिता हाचेर राज्यसभेत बरोच बोवाळ जाल्या उपरांत ताचेर चर्चा जाली। समान नागरी संहिता विधेयक शुक्रारा राज्यसभेत मांडले। भाजपाचे किरोडीलाल मीणा हांणी हाडिल्ल्या ह्या खाजगी विधेयकाचेर विरोधकांनी विरोध केला, तरी मतदान विभागांत भाजपान जैत मेळयले। हे विधेयक संविधानाच्या तत्वां आड आसा। हाका लागून देशांतली विविधताय उणी जातली असो आरोप विरोधी वांगड्यांनी केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला गुजरात वेंचणुकेत भाजपान एकल्यान जैत मेळयल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा संसदेत एकसारके नागरीक संहिता 2022 विधेयक मांडप हे योगायोगाचें सूचक तशेंच तज्ञांचें मत आसा। भाजपान 23 मतां विरुद्ध 63 मतांनी जैत मेळयले। गोंयांत संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशदेक 8 डिसेंबराच्यान सुरवात जाली। परिशदेंत जगांतल्या 35 देशांच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो। जायते आयुर्वेदाचे तज्ञ आनी परिशदेक हाजीर आशिल्ले। 8 डिसेंबराच्यान चलपी ह्या संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशदेंत गोंयांतल्या कांय विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेदाचें म्हत्व जाणून घेवपा खातीर शेनवारा सकाळी भेट दिली। जिणे खातीर आयुर्वेद हो खूब म्हत्वाचो आसा। विद्यार्थ्यांक आयुर्वेद म्हळ्यार कितें हें खबर नासलें। आयुर्वेद प्रदर्शनाचे भेट दिवन विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात थोडी भर जाली अशें वाळपय सरकारी शाळेची शिक्षिका विद्या माळशेकारान सांगलें। पेडण्यां पुलिसांनी हरमल म्हालात धाड घालून 9,40,000 रुपयांची घुवळे वखदां जप्त केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेडण्यां पुलिसांनी शुक्रारा राती हरमल वाठारांतल्या मदल्या वाड्यार चंद्रभूषण जमून प्रसाद दुवे हाचे कडल्यान 940 चरस जप्त केले। हो चरस आरोपीच्या दुचाकीच्या डिकीन सांपडलो, जाल्यार चरसाचे पुरवठो करपी राजू सिंग मूळ हिमाचल प्रदेशांतलो सध्या माडेल थिवी वाठारांत रावतालो। हाकाय पेडण्यां पुलिसांनी ताब्यात घेतला। पेडण्यां पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या नेतृत्वा खाला उपनिरीक्षक सुमेधा नायक हांणी ही कारवाय केली। फुडलो तपास सुरू आसा।
म्हापशेचे ॲडव्होकेट गजानन सावंत हाका परवरी पुलिशेन बडयल्ल्या घटनेचो आपातची फुडारी प्रतिमा कुतिनो हिणें निशेध केला. मुख्यमंत्री गृहमंत्री ह्या नात्यान लक्ष घालून संबंधीत आदवोगादाकूय न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी तिणें आप पक्षा वतीन केला. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न परत परत उप्रासूंक लागिल्ल्यान सरकारान ह्या विशया कडेन गंभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी प्रतिमान केल्या. गोंय हे संवसारीक पावड्या वयलें आकर्षक पर्यटन थळ आसा अशें म्हणीत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हाणें गोंयची तुस्त केली. आयतारा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तावण करतले ही घडणूक गोंया खातीर एक व्हडलो बूस्ट थारतलो तशेंच वैजकी मोलाच्या वाटचालीक चालना दितली अशें सोनोवाल हांणी आपलें मत ह्या वेळार उक्तायलें. वीज निर्मितीक लागपी कोळसो उक्त्या सुवातेर उडोवप हें जिणेक हानिकारक आसून लेगीत कोंकण रेल्वेच्या झाराप स्टेशनाचे प्लॅटफॉर्म्स कोळशान भरिल्ले आशिल्लें दिश्टी पडटा. सेजा गोवाच्या दोडामार्ग खणींतलो हो कोळसो झाराप स्टेशनाचेर डंप करून तो उत्तर भारतांतल्या वीज निर्मिती प्रकल्पा खातीर धाडटात. पूण हो कोळसो धाडटना प्रदूशण जावंक जायना म्हूण कसलीच काळजी घेवंक ना. वाऱ्याक लागून ह्या कोळशांचो पिठो भोंवतणच्या गांवांनी पातळ्ळा आनी ताका लागून लोकांक स्वास घेवपाची गंभीर दुयेंस जावपाचो धोको वाडला. इतलेंच न्हय, हाका लागून ह्या वाठारांतल्या आंब्याच्या पिकांकूय धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. पूण सिंधुदुर्ग प्रशासनान ह्या प्रकरणाची कसलीच दखल कित्याक घेवंक ना असो प्रश्न ह्या वाठारांतल्या शेतकारांनी विचारला. अशा तरेन उक्ताडार कोळशाची हाताळणी करप बंद जावंक ना जाल्यार तीव्र आंदोलन करतले अशी शिडकावणी शेतकारांनी दिल्या. 15 ऑगस्ट 2023 मेरेन देशभरांत 1000 खेलो इंडिया केंद्रां उक्ती जातली अशी माहिती केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात दिली. 1000 केंद्रां मदल्या 733 केंद्रांत पयलींच मान्यताय मेळ्ळ्या अशें अनुरागान सांगलें. भारतांत खेळाक चालना दिवपाची गरज आसा आनी हाचे खातीर सरकारान घेतिल्लीं म्हत्वाचीं पावलां ह्या विशयाचेर संसदेंत जाल्ल्या चर्चे वेळार तो उलयतालो. नैतिकतेचेर भाशण दिवपी आनी भ्रष्टाचार विरोधान लढायेत फुडाकार घेतिल्ले अरविंद केजरीवाल स्वाती मालिवाल प्रकरणात बोगी आसात. तांणी नैतिकता दाखोवन स्वातीक निलंबीत करची काँग्रेस फुडारी अलका लांबान मागणी केल्या.
एके वाटेन मोपा 5 जानेवारी सावन सुरू जायत आसा जाल्यार दुसरे वाटेन इंडिगो कंपनीन आपली दाबोळे वयली विमानां कमी केल्यात अशें आसतना लेगीत येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी अजापाचो दावो केला. गोंयांत वाडपी विमानांचें प्रमाण पळयलें जाल्यार गोंयांत तिसरे विमानतळ करपाची गरज पडटली अशें विधान माविनान केलां. कुडचड्यार सिवरेजीचे काम चालू आसा. हें काम करतना कामगारांनी उदका पायपलायन लेगीत फोडून उडयल्या. देखून थळाव्या लोकांच्या नळांक घाणयारें उदक येता. ह्या उदकाचो लोकांचे भलायकेचेर वायट परिणाम जातलो. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवन बेगिनांतल्या बेगीन उपाय येवजण करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पेडणे तालुक्यातल्या कासरवण्णे, हळद आणि चांदेल, हसापूर या तीनूय पंचायती खातीर शुक्रारा 89.47% मतदान जाले. हळद पंचायती खातीर 90.55%, कासरवण्णे पंचायती खातीर 91.7% आणि चांदेल हसापूर पंचायती खातीर 87.42% मतदान जाले. मतदान प्रक्रिया बरे तरेन पार पडली. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका स्क्रॅप यार्डाक शुक्रारा सांजे अचकीत उजो पेटलो. उजो लागपाचें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारली खरी, पूण रस्तो नाशिल्ल्या कारणान उजो लागिल्ल्या सुवातेर तांकां पावपाक मातसो कळाव जालो. ह्या उज्यान सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार सुरक्षेचे दृश्टीन कसलीच जतनाय घेवंक नाशिल्ली आनी स्क्रॅप यार्डाचो धनी जाग्यार नाशिल्लो. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो कालो पारंपारीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन मनयलो. गांवकर वाडो ग्रामस्थ मंडळा वतीन हो कालो मनयतलो. त्या निमतान पालखी आनी हेर धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. अष्टविनायक दशावतारी नाट्य मंडळान सादर केल्ल्या गवळणीन ह्या कालोत्सवाची सांगाता जाली.